वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आणि टाइम झाला असा 1. आता व्लॉग स्टार्ट केला हांवें. हेणे म्हाका आयज लेट केले. ने हसता पळय तो. हे पळय. फक्त हसपाचें काम तुजें. आ? सगळें हाय म्हण इश्वीक. हाय म्हण रे. जालें हेजें न्हावून बिवून सामको आतां पडला. न्हू रे? तुमकां खबर आहा हांवें तुमकां म्हजें रुटीन शेअर केलेलें आसा. सकाळचे तो 9 असं उठता, मागीर फीड करून मीन्स खेळटा, मागीर फीड करून बीन न्ही मागीर तो न्हिदता परत 10 सुमार असो आनी 11 11:30 उठटा. हसनाका. आई 12:30 उठला. बरोबर न्हिदला. 12:30 उठलो. मागीर बिना बिना न्हाळेले जस्ट आत्तां न्हाळेले म्हळ्यार रावले जस्ट न्हावून बिवून मागीर व्लॉग स्टार्ट करया म्हटलें. जस्ट न्हालो बीन आतां फीड केले. आतां खेळटलो. आतां केन्ना न्हिदतलो खबर ना कित्याक 10 न्हिदलेलो तो 12:30 उठला. ताका लागून सो आतां इतलें बी न्हिदचो ना तो. म्हटलें बस आनी हांगा खेळ म्हटलें. हसता आनी ओके. ताका लागून सगळें घरचीं कामां जालें. हांव जर पळय इल्ली काम केलें. मागीर आयज हांवें नुस्तें ऑर्डर केलें. आयज नुस्तें बिस्तें हाडपाक वचोंक ना कित्याक शिव ना तो कामां बिजी आहा. म्हटलें जें हांव तेजे कडेन नुस्तें बीन ऑर्डर करता पळय आयज खूब तेंपांनी आयज हांवें नुस्तें ऑर्डर केलें. कांय ना बांगडे आनी तिसरी ऑर्डर केलें. तिसऱ्याचें हुमण केलें आनी बांगडे मसालो लावन दवरला. मागीर ताका फ्राय करतलें. तूं खेळ हांगासर ओके. सो म्हटलें तिसऱ्याचें हुमण कर म्हटलें. तो फुटोवन दिता तिसऱ्यो बीन. सो करी बरी करून दवरलें काय शेअर करना आनी विदाउट गरम मसाला घालून आयज तिसऱ्याचें हुमण केलां. काल गरम मसाल्याचें केलेलें सदांच बरें न्ही तें. ताका लागून दाखयता आयज जेवण फटाफट जालें. मागीर सुशेगाद नुस्तें फ्राय करतलें. बांगडे सामकें फ्रेश बरें आसलें बांगडे आयज. सो फ्राय करया म्हटलें. सो आयज न्ही अशें केलां करी ओके. सो गरम मसाला घालूंक ना. मातशें दाट जाला. आईक म्हटलें जस्ट थोडेशेंच कर म्हटलें. आयच्या पुरताकूच कर म्हटलें. थोडे बांगडे न्ही हांवें न्ही कट करून दवरला फ्रिजीन पिसीस. फाल्यां करी करतलें. सो आयचें हें काम जालें. शिताक दवरला आनी हांगा ते गाबोळी आसता पळय ताका कांदो बीन घालून मसालो लावन दवरला आनी बांगड्याक न्ही मसाला बीन लावून दवरला. सो ताका सुशेगाद मागीर फ्राय करतलें. सो हें काम जालें बेगीना. सो भाजी बीन काय करना. काल न्ही घोसाळ्याची भाजी केल्ली न्ही ती भाजी आसा. सो म्हटलें आई काय करनाका म्हटलें भाजी पुरो म्हटलें तेच. रित्वी काय खावचो ना बांगडो बीन ताका आवडना बांगडे बीन. तिसऱ्यो खातलो ओके. सो आई गेला शावर घेवपाक. आई तुमकां आयज ती दाखयता खंय. सो म्हटलें शूट करया म्हटलें. ती आई म्हाका व्हिडिओ करपाचें काय प्लॅन नासलेलें. सो तें मागीर पिड्ड्यार जातलें न्ही. सो आई म्हणपाक आयज आपूण करता आनी तुमकां शेअर करता. सो आई गेला शावर घेवपाक. आई येयली की मागीर तुमकां दाखयता ओके. चला. सो हांवें न्ही ऑनलायन ऑर्डर केल्लेलें सांगता तुमकां सामकें हेल्दी आनी हितून कितें कितें आहा तें तुमकां दाखयता. हें पळयात कितें आसा तुमकां दाखयता हांव. कॅश्यू, पिस्ताचियोज, आल्मंड, डेट्स, हनी आनी घी आनी नो एडेड शुगर ओके. शुगर बीन ना हितून आनी सामकें बेस्ट. हेजें लिंक न्ही तुमकां हांव दिता. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करात आनी दिवाळी कोणाक गिफ्ट बीन दिवपाक हें बेस्ट आसा. सो म्हाका न्ही म्हाजी एक फॅमिली आमच्या कॉलनीन रावता. ती बाबूक पळोवपाक येयलेले. तांकां हांवें फंक्शनाक आपयलेलें. ती येवंक नासलेले. सो येताना न्ही घरा येयल्ले ताका मेळपाक. ताका येताना बाबूक गिफ्ट आनी एक बॉक्स हें दिल्लेलें. तुमकां सांगू इतलें बरें लागता. आनी रित्वीक न्ही खजूर बिलकूल खायना. सो रेहान दुबयसून येताना इतले खजूर बीन घेवन येता. एक खजूर तोंडाक घालना. खजूर म्हटलें की ते कॉक्रोच खंय असो म्हणटा. जेन्ना आमी हें ताका दिवपाक लागलें न्ही ताका खबर ना की भितर खजूर आहा म्हूण. आनी ते फूल कोट केला खजुरानूच. कळ्ळें तुमकां दाखयता ओपन करून. आनी इतलें बरें जाता. सो म्हाका कितें जाता खबर आहा सकाळचें हांव ब्रेकफास्ट करता. म्हाजें तुमकां डायट हांव शेअर करतलें रोखडेंच आनी ड्रिंक तुमकां हांव शेअर करतलें. सकाळचें हांव ब्रेकफास्ट हेवी करता. मागीर म्हाका न्ही 11-12 सुमार भूक लागता. त्या टायमार हांव कांयच खायना. हांव न्ही कंट्रोल करता. हांव कांयच खायना. डायरेक्ट हांव जेयता मागीर 12 सुमार. सो केन्ना केन्ना असले फ्रुट्स खाता. सो आतां हें आतां हांवें हाडून दवरला डबो. सो एक हांव तें खाता. इतलें बरें आसता सांगू तुमकां. शुगर ना भितर खजुरानूच फूल कोट केला. आनी रितीका खबर ना तितून खजूर आहा म्हणून आनी तो उमेदीन खाता. सो हांव आतां कितें करता टिफिनाक ताका न्ही जेन्ना फ्रुट्स बीन आसा पळय जाल्यार फ्रुट्स दिता. इफ कांयच ना दिवपाक जाल्यार हें एक ताका हांव बायटा दिता. हांव तो खाता ताका खूब लायक. हांव लिपोवन दवरला. 4 घेवन खाता. भितर चड नासता 10 आसता भितर पॅकेट. कळ्ळें न्ही. सो एक खावपाचें तें कळ्ळें न्ही. हेल्थाक बरें. दाखयत तुमकां एक काडून. सो पयलीं न्ही हांव रितीका चिप्स बीन हाडून दवरतालें. टिफिनान चिप्स बीन घालून दितालें. सो आतां तें बी हाडपाचें हांवें बंद केलां. सो असलें हांव बॉक्स हाडून दवरता. सो अशें आसता भितर. हें पळयात एक ताका अशें हांव घालून दिता टिफिनान. सो दाखयत तुमकां ओपन करून. सो हें पळयात अशें आसता. फूल हें खजूर खजुरान ताका हें केलां. आनी बादाम पिस्ता मागीर आल्मंड
तूप आसा भितर घी घालून हनी बेस्ट आहा. एक खालें न्ही म्हाका आनीक खावंक दिसता पण हांव न्ही कंट्रोल करता. एकूच खाता हांव म्हणजे पोट पॅक जाता सारकें हेल्दी न्ही सो हे अशें आसा. हेजें लिंक तुमकां दिता तुमकां जाय जाल्यार ऑर्डर करात नाल्यार ना. ओके सो म्हाका लायक जालें म्हणटा तुमकां शेअर करूया म्हटलें सारकें हेल्दी हें पळयात. सो एक खाता हांव 12-1 समान अशें एक काडून खाता हांव हें पळयात अशें आहा. सो हांगासर बसलेले आसा मास्टर शेफ आई. हाय म्हण सगळ्यांक. हाय. आज आई तुमकां कितें रेसिपी घेवन येयला. तुमी हें पळोवन शॉक जातले हें आनी कसली रेसिपी म्हणटली मिरची. काल तुका दाखयलेलें न्ही शिवाच्या फ्रेंडान दिला भाजी भरपूर सो मिरची दिला भरपूर. सो हें खूब स्पायसी चिली हें खूब स्पायसी. सो आई ओपाले ताकातले मिरसांगो ताक म्हणजे बटर मिल्क बटर मिल्क ते बटर मिल्क घालून बी न्ही ती वतान सुकयता. ते बरें सुकले न्ही मी केन्ना अशें तेलान फ्राय करपाचें आनी खावपाचें न्ही गे. आतां करता हें खातली आई एकूच. हांव खायना. हांव खाता कशें खबर आहा जे बारीक बारीक आसता पळय ते हांव खाता. इतले मोटे मोटे हांव खायना. सो म्हटलें आई ओपाली मिरसांगो न्ही पिकपाक पावला म्हटलें करया म्हटलें आनी हे तुमकां आयज रेसिपी हांव शेअर करता. राव. सो हांगासर पळयात चिली बरें धुवन घेतला आनी बरें पुसून दवरला. आतां न्ही अशें ताका न्ही मदीं न्ही चीर मारपाचें. फूल मारनाका इतलेंच चीर मारात आनी डेट बीट काडप ना. ओके तो हें सगळें आई करून घेता मागीर फुडलो प्रोसेस तुमकां हांव दाखयता. सो हांगासर नुस्तें फ्राय जाल्लें आसा आनी कमी ऑयलान फ्राय केल्लें आहा चड तेल घालून आनी हें आसा तें गाबोळी. ओके तो जालें धांपून दवरता अशें शिव येवंक ना अजून जेवपाक. सो पळयात आई न्ही सगळें हांगा चिरून जाल्लें आसा मिरसांगो. आतां नेक्स्ट प्रोसेस. सो हांगासर पळय तुका सांगता लक्षान दवरात हांगासर घेतला दही ताक घेवंक ना म्हणजे बटर मिल्क घेवंक ना. बटर मिल्क ना आमगेर. सो पॅकेट मेळटा ताकाचें बटर मिल्क पॅकेट मेळटा. सो तें मातशें न्ही बटर मिल्क मातशें आंबट आसूंक जाय मातशें आंबट आसूंक जाय. पण हें दही घेतलां आमी 1 कप पण हें आंबट ना. सो हें आंबट ना म्हणून आमी हांगा घालतले हांगा लिंबू. सो घे. सो हांगासर घेतला 1 कप दही घेतला. थोडे आहा ते कितले आसतले कितें अर्ध किलो आसतले काही म्हणटा. ओके सो हांगासर घेतला दही घेतला. एक्चुअली ताक घेवंक जाय बटर मिल्क ताक घेवंक जाय. ओके ताक ना पॅकेट मेळटा बटर मिल्काचें ते तुमी घालपाचें. सो जस्ट थोडेशें उदक घातलां की आमकां न्ही मातशें पातळ करूंक जाय की दही मातशें दाट आनी तीख आहा न्ही तें मातशें पातळ करूंक जाय. सो हांगासर घालता मीठ. हांगासर घेतला मोटें मीठ. सो हें 1/4 कप. मीठ मातशें पळोवंक घाला टेस्ट करून पळया की ताका मीठूय बरें लागोंक जाय. तो मम्मीन हांगा 1/4 घेतला पण सगळें घालूंक ना. मीठ घातला आनी आतां लिंबू कितले घातला 2 लिंबू आमकां पिळोवन घेवंक जाय कित्याक हें आंबट ना हें दही कळ्ळें न्ही. सो हांगासर 2 लिंबू न्ही पिळोवन घेता. सो आमकां हांगासर अशें पिळोवन घेवंक जाय. सो आमकां आतां हें आंबट करूंक जाय. सो हें पळयात पातळ करून घेतला आनी 2 लिंबू पिळोवन घेतला. आतां कितें चॅक करून पळयात मीठ बीन सारकें आसा काय ना. सारकें आहा हय सारकें आहा खंय आंबट बिंबट सारकें आहा हय सारकें आहा. ओके आतां चड आनी इतलें मीठ घालना. इतलें मीठ उरलां पण घालना म्हणटा तें कित्याक त्या बरोबर चड मीठ लागतलें. चड मीठ खावंक जावचें ना. सो आतां हें घालपाचें घाल बरें ताका न्ही मिक्स करून घेयात. सो बरें ताका हातीन मिक्स करा चमचेन जायना हातीन बरें ताका मिक्स करात. जालें मगे हां. सो हें पळयात अशें आमकां न्ही मिक्स करून दवरूंक जाय. सो आतां चिली बरें ताकान मिक्स केलेलें आसा. आतां कितें करूंक जाय आतां हें 2 दीस अशेंच दवरूंक जाय. ओके आनी मदीं मदीं ताका नेक्स्ट डे आतां दवरलें न्ही नेक्स्ट डे ताका अशें हालयत रावंक जाय. दाखयता तुमकां कशें गे नेक्स्ट डे अशें हालयत रावंक जाय. मिक्स करूंक जाय. सो 2 दीस आमकां हें अशेंच दवरूंक जाय. त्याच आयदनांत तशेंच दवरूंक जाय 2 दीस. कित्याक ताक मागीर तुजें तें मीठ लिंबू ते चिलीक लागोंक जाय. ते 2 दीस अशेंच दवरतले मागीर नेक्स्ट डे ताका वतान सुकोवपाचें एक आयदनान घालून बरें सुकोवपाचें. इफ आतां आमी 2 दीस जावन चिली सुकयतले भायर सुकले की सकयल ते ताक ग्रेवी उरतले. सो मातशें एक दीस सुकले न्ही नेक्स्ट डे परत ताका ताकान बुडोवन परत सुकोवपाचें. हें तुमकां हांव दाखयता. सो आयज हो इतलोच प्रोसेस तुमकां दाखयतले. सो नेक्स्ट तुमकां हें आतां 2 दीस दवरतले अशें. सो फाल्यां तुमकां पळोवंक मेळचें ना परवाय तुमकां पळोवंक मेळचें ना तेच्या परवा दाखयता तुमकां ती पाहिजे. ओके आनी मदीं मदीं ताका मिक्स करत रावात. आतां मिक्स करून दवरलें नेक्स्ट डे आई ताका सकाळीं परत ताका हातान बरें मिक्स करतलें तशेंच दवराय 2 दीस. ओके मागीर तुमकां दाखयता फुडलो प्रोसेस. ओके हय सारकें आसा गे मागीर तो ओके चला जाल्लें आसा. सो जेयता मागीर मेळटा तुमकां चला. तो हे जे व्हिडिओ आसा न्ही हो कालचो व्हिडिओ आसा आनी काल आमच्या घरा आमची युटी फॅमिली येयल्ले ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद. हय हैदराबादसून तुमी येयल्ले आसा गोंयान
भोंवपाक प्लस म्हाका मेळपाक. एक्चुली तेजें नांव आसा सुशिला. सुशिलान आपल्या हजबंडाक सांगलें की आमी गोंयान या म्हाका मेळपाक. सो म्हाकाय मेळोंक जातलें आनी गोवाय भोंवंक जातलें. सो तुमी आतां आयकून शॉक जातले. ओके, सो सुशिला तेमी हैदराबादचे आसा आनी तांकां न्ही कोंकणी कळना. कोंकणी तांकां अजिबात कळना, तरी पूण तुमी न्ही म्हाजे विडियोज पळयता. जेन्ना हांवें आयकलें न्ही म्हाका खबर नासलें ना, म्हाजे विडियोज पळयता न्ही कोंकणी बी कळटा आसतलें अशें दिसलें म्हाका. जेन्ना म्हाका तेणें सांगलें पळय आमकां कोंकणी कळना पण तुजे विडियो पळयता, म्हाका आयकून न्ही इतलें बरें दिसलें सांगू तुमकां. दोळ्यांतल्यान दुकां येयलें म्हज्या भायर हें आयकून. सो पयलीं अशें चिंत्तालें की आमचे विडियोज म्हणजे म्हाजे विडियोज फक्त गोंयचेच लोक पळयता आसतले, पण ना तशें ना. म्हाजे विडियो अशे आसा की जेंकां आमची भाशा कळना, गोंयची भाशा कोंकणी कळना ते लोकूय. तुमी पळोवंक शकता सुशिला ते हैदराबादचे आसा, ताका बिलकूल बी कोंकणी कळना, ते आमचे विडियोज पळयता. आनी हांवें ताका विचारलें तूं कित्याक लागून आमचे विडियोज पळयता, म्हणजे कितें तुका दिसलें पळोवंक कळ्ळें. सो तें हांव पळयलें तुजे विडियोनी आमकां एक नॅचरल मेळटा, सिंप्लिसिटी. ओके, ताका लागून आमी तुजे विडियोज पळयता हांव पळयलें. सो म्हाका दिसता की इतले वर्ल्डान आतां व्लॉगर आसा सगळे सोडून ताका म्हाजेच विडियो लायक जाले. सो हें म्हाज्या खातीर एक व्हडलें मुमेंट आसा, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो हें केन्ना विसरचें ना. सो आयलें तें म्हाका मेळपाक इतलें बरें दिसलें. आनी तेजो हजबंड तुमकां सांगू इतलो लवींग आनी कॅरींग तुमकां सांगू, इतलो बरो उलयता. खूब बरी दिसता हांकां मेळोन ना खरेंच. म्हणजे कितें सांगू तुमकां, म्हाका आतां हांव उलयतां न्ही म्हाका दोळ्यांतल्यान दुकां येता भायर. सो अशे लोक आसा जेंकां आमचे लँग्वेजीस कळना ते लोक आमचे विडियोज पळयता. खरेंच खूब बरें दिसलें. सो आयज न्ही शिव मेळोंक ना तांकां. शिव आसलेलो इव्हेंटाक, शिव आसल्यार बरो जावपाचो. शिव खूब हॅप्पी जालो तांकां, म्हणजे तांकां सांगलें हांवें अशें येवपाचें आसा म्हणून. सो तो इव्हेंटाक आसलेलो. सो बरें आमी तेजेर टायम स्पेंड केलें. येयले तेमी. ओके, आनी उलयलें बरें करून. आनी तेय सुशिला न्ही कोंकणी शिकता आनी मॅडम न्ही मातशी कोंकणी उलोवपा लागले ते, कळ्ळें तुका. सो ते म्हणजे ते विडियोज पळोवन न्ही ते आमचे लँग्वेज गोंयची लँग्वेज शिकपा लागले. आनी ते हांव पळयलें हांवें खुबशे अशे गोवन रेसिपीज ट्राय केल्या हांव पळयलें म्हाजें पळोवन. सो पळय हैदराबाद रावून आमची रेसिपीज हैदराबाद पर्यंत पावता अशें हांव सांगूं शकता. आमची गोवन रेसिपीज शाकोती जावं कितें जावं असले रेसिपीज बीन. सो आयकून म्हाका न्ही खूब बरें दिसलें. सो बरें तेणें आमी टायम स्पेंड केलें, बरें उलयलें. मागीर एक ड्रायव्हर न्ही सकयल रावलेलो, तेमी कॅब बूक करून आयिल्लें. सो तुमी मातशें बेगिना तुमी उलोवन मागीर गेली मागीर. सो ड्रायव्हर सकयल रावलेलो न्ही सो ताका लागून. सो बरें दिसलें तांकां मेळोन. सो खूब आवडलें म्हाका. आनी सांगलां हांवें ताका सुशिलाक जेन्नाय तूं गोंयान येतलें न्ही आमगेर येवकूच जाय म्हणून. सो तुमी हे क्लीप पळयलें आसतलें. सो म्हाज्या खातीर न्ही सामकें डिफरंटूच आसा, कित्याक जेंकां आमचे लँग्वेज कळना तरी पूण ते आमचे विडियोज पळयता तें व्हडलें म्हाका. सो खूब बरी दिसलें काल ती मेळ्ळी. आनी इशू काका रितू काकी घेवन येयला दाखयता तुमकां. ओके, आनी हांव व्लॉग एंड करता. ओके, सो हें सेट कपड्याचें. सो हें पळय आनी कलर म्हाका खूब आवडले, बेस्ट हा कलर. हें पळय. सो हेका काडून सगळें वॉश करतलें आनी ताका यूज करतलें. हें पळय. ओके, हें जालें. मागीर ऋतुकाक टिफीन, हें पळय टिफीन बॉक्स हाडला हो एक. आनी इशुकाक एक गेम हाडला, म्हणजे सॉरी डॉल फनी सावंड. हें पळय एक ऑलरेडी आमगे आसा तो येल्लो कलर हनी. सो हें दुसरें आसा. सो बरें आता तें तुमकां काडून शेल घालून दवरपाचें. काल घातलें तें शेल आतां बरें आहा. हांगासर न्ही सगळें लायट पेट्टा आनी अशें डान्स करता. हें पळय अशें आहा. सो हें आसा सुशिलान येताना घेवन येयल्लें बाबू लागून. ओके, सो थँक्यू सुशिला, तुवें इतलें बरें गिफ्ट घेवन येयलें. तूं आयलें तें व्हडलें आमकां गिफ्ट, तेंच व्हडलें आमकां. ओके, सो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.